लायट आणि उदकाची बिलां आता ऑनलायन भरपाक मेळटा। गोंय सरकारान आपल्या ऑनलायन पोर्टला वयल्यान ही सेवा सुरू केल्या। गिरायकांनी बिलां फारीक करपाक लायट वा उदकाची वेबसायट वापरची। गोवा कॅनान सरकाराच्या ह्या पावल्याक येवकार दिला। चुकीच्या बिलां विशीं गिरायकांच्यो कागाळी सरकारान निस्तारच्यो म्हूण गोवा कॅन मागता। वीज खाते PWD आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडान माहिती तंत्रज्ञान खात्याक घेवन लायट आणि उदकाची बिलां ऑनलायन भरपाची सेवा सुरू केल्या। राज्याच्या पोर्टलाचेर ही सेवा सुरू जाल्या। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगा वरवीं लायट आणि उदकाचें बिल ऑनलायन भरपाक मेळटा। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंगा वरवीं बिलां फारीक केल्यार सेवा कराची रक्कम सरकार फारीक करतलो। क्रेडिट कार्ड वापरून पेमेंट करप्यांक मात सेवा कर फारीक करचो पडटलो। चुकींच्या बिलांचो त्रास गिरायकांक जाता। सरकारान हो प्रस्न बेगीन सोडोवचो म्हूण गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स मागता। The consumer must also have a secure internet connection. Now, what we are finding, many of the consumers' feedback tells us that internet facilities, are not so effective in villages. So, city areas where the internet connection is good, this may be, beneficial immediately. See, with payment of bills now, only if the bill is acceptable to the consumer, that he is satisfied with that amount, he will go and pay. But today we are receiving many complaints that many of these bills are calculated on the basis of formula which is only known to the department. The public consumers should be informed as to what formula they are following. www.goa.gov.in ह्या गोंय सरकाराच्या संकेतथळाचेर वचून उपरांत वीज खात्याच्या वा PWDच्या लिंकाचेर वचून लायट आणि उदकाचें बिल ऑनलायन फारीक करपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। फ्रँको कॉर्नर आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट स्टोरी पुरस्कारा खातीर गोंयचो नामनेचो लेखक दामोदर मावज्याचें पुस्तक नामांकीत केलां। 4 भारतीय लेखकांची पुस्तकां नामांकीत आसात। तातूंतले मावज्यान बरयल्ले तेरेझाज मॅन अँड अदर स्टोरीज ऑफ गोवा हे एक। मूळ कोंकणीन बरयल्ले हे पुस्तकाचो अणकार झेवियर कोतान इंग्लिशीन केला। मूळ कोंकणी पुस्तकाची निवड पुरस्कारा खातीर जावप ही कोंकणी खातीर अभिमानाची गजाल म्हूण दामोदर मावजो म्हणटा। फ्रँको कॉर्नर आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट स्टोरी पुरस्कारा खातीर संवसारभरांतल्या 90 पुस्तकांची निवड जाल्या। तातूंत 4 भारतीयांच्या पुस्तकांचो आस्पाव आसा। गोंयचे दामोदर मावजो हांचे तेरेझाज मॅन अँड अदर स्टोरीज ऑफ गोवा हे पुस्तक ह्या वळेरेन आसा। ह्या 90 पुस्तकांतल्या एका पुस्तकाक €25,000 म्हळ्यार सुमार 17,84,000 रुपयांचें इनाम मेळटलें। आंतरराष्ट्रीय स्तरावेल्या ह्या पुरस्कारा खातीर मूळ कोंकणीन बरयल्ल्या पुस्तकाची निवड जावप ही कोंकणी खातीर अभिमानाची गजाल अशें लेखक दामोदर मावजो सांगता। ह्या जे बूक नॉमिनेट जाल्या तातूंत भितर इंडियेंतल्यान 4 बूक नॉमिनेट जाल्यात। ह्या 4रांतलो एकच बूक जो इंग्लिशीन मुळात बरोवना कोंकणीन बरयला, म्हणजे रिजनल भाशेंत बरोवन ट्रान्सलेट जालो हो एकच पुस्तक। दिस इज मोर सिग्निफिकंट फॉर मी दॅट कोंकणी हॅज सो फार बीन नेवर टेकन कॉग्निझन्स ऑफ। कोंकणी लिटरेचर हॅज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द रेस्ट ऑफ द इंडियन लँग्वेजीस or by the mainstream languages like Hindi and English. But for the first time, it is a Konkani book which has been translated into English is being taken cognizance of at the international level. मे म्हयन्याच्या अखेराक 90 पुस्तकांतली 6 पुस्तकां निवडटले आनी जूनांत ताची घोषणा जातली। उपरांत जुलय म्हयन्यांत जैतिवंताची घोषणा जातली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कालोरान गोंयकारांक जीव नाकासो जाला। फाटले 7 दीस गोंयचें तापमान 35 डिग्री सेल्सियसा म्हऱ्यान आसा। इतलेंच न्हय तर हवेन ओल नाशिल्ल्यान पुराय हवामान ड्राय जाला। ताका लागून गरमी सोसूंक जायना। माय सुरू जाला आनी तो आतांच इतलो तापला। अशे परिस्थितीन हो म्हयनो कालोर सोसून काडप कसो असो प्रस्न गोंयकारांक पडला। ही पळयात फाटले 8 दिसांची परिस्थिती। 27 एप्रिल म्हळ्यार सोमारा तापमान आशिल्ले 33.9 डिग्री, मंगळारा 34 डिग्री, बुधवारा 35 डिग्री, बिरेस्तारा 35 डिग्री, शुक्रारा 35.3 डिग्री, शेनवारा 2 मेक 34.5 डिग्री, आयतारा 3 मेक 35 डिग्री। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही परिस्थिती सुदारपाची चिन्नां नात। हवा ड्राय जाल्ल्यान
तापमान जरी 35 डिग्री असले तरी ते सुमार 46 डिग्री आशिल्ले वरी फील जातले. वर्ल्ड वेदर ऑनलायन हे जगातले नामनेचे वेबसायटीन केल्ले हे भाकीन अशें म्हणटा. 4 मे ते 10 मेरेनचे तापमान पळयात. सोमारा 35 डिग्री तापमान आसतलें पूण 46 डिग्रीचो फील येतलो. मंगळारा 36 डिग्री तापमान आसतलें पूण 49 डिग्रीचो फील येतलो. बुधवारा 37 डिग्री तापमान 49 डिग्रीचो फील येतलो. बिरेस्तारा 36 डिग्री तापमान आसतलें आनी फील येतलो 50 डिग्रीचो. शुक्रारा 37 डिग्री तापमान आसतलें आनी 51 डिग्री फील येतलो. शेनवारा तापमान आसतलें 39 डिग्री आनी 52 डिग्रीचो फील येतलो. आयतारा 37 डिग्री तापमान आसतलें आनी 46 डिग्री फील येतलो. गोंयकारांनी कालोर सोंसपाक मनाची आनी तनाची तयारी दवरची हेच हो तकटो सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.